pore toeta vasailo sorvorna o pore toeta vasailo sorvorna dirgeyat besoda sorvornario sosalo tumshikot katalo tum sobaru bartolo o pore toeva rasalo sorvorna o pore toeva rasalo sorvorna Bapace, ani potace, ani povitratmiace hinafi. Amen. Surve sportum ce sove asu. Tumce sove asu. Hace misace buldan am birita supun kelea Tiago ani Claudina Vigas devandanka surgice sub favo kurumun ami maguia. Teas porupura aceritsa kaplovad di somrumta Janaya Afonso ani Fatima Fernandez ani kaple kasarace voros somrumta Warrior and Bebina Cardoso. Tanka soglank devan आपला आशीर्वादन बरू राखो आणि सांभाळू म्हणून आम्ही मागूया. आणि पवित्र मिसाचे बुटेन फावते पुरी वाटो घेवचे खातीर हे वेळार सगळ्या आमच्या पातकांचो आमी उगडास करूया. आमच्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार आनी तुमकां बाबा पडितो म्हजो कुन्याव सारून सांगता मोरान चिंतून तोंडान विचारून वायट हातांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासो भाग्यवान सदांच जावकार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक तुमकां बाबा म्हजे खातीर आमच्या विनंती करात प्रार्थना. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमच्यो खासगी गरजो आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. सर्वेस्परा तुजे पोरचेची मागणी दोयेन आयक. आमचे मनशां स्वयं घेवन येता त्या तुज्या एकल्याच पुताच्या जल्माक लागून आमी संतोश सांग.
तो वैभवान येतलो तेन्ना सासणाच्या जिविताचें इनाम जोडूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोव्याने पवित्र आत्म्याचे एकपणाची येतान रासोड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. गितांतलें गीत ह्या पुस्तका वेलें वाचप. ओ म्हज्या मोगाचो थाळो, म्हजो मोगी पर्वत उतरून कसो येता तो पळय. पर्वता वयल्यान उडयो मारून दोंगरा वेल्या धांवून तो येता. म्हजो मोगी पुरूस मेरवा सारको, ओ ताच्या पोरा सारको. पळय, तो आमच्या दुर्गा फाटल्यान उबो रावला. जोनेलांतल्यान तो भितर नदर मारता, बुरकांतल्यान चोरयां दोळो मारता. म्हजो मोगी उलोवंक लागता, तो म्हाका म्हणटा, यो गो मोच्या काळजा गोंड्या, म्हजे सुंदरे ये. कित्याक पोळे हिंवाळो येवन गेलो, पावसाळो सोंपलो. पृथ्वीर फुलां दिसून लागलीं, खुशाल गितांचो वेळ पावलो. आमच्या देसान कवड्यांचो साद आयकूं येता. रोमडेचीं फळां पिकूंक पावल्यांत आनी फुलवून दाखवेली आपलो परमोळ विस्तारतात. यो गो मोच्या काळजा गोंड्या, म्हजे सुंदरे ये. कडपाच्या वेरांनी आनी दोंगराच्या पाळसणांनी लिपून रावतल्या मोच्या पारव्या, तुजें तोंड म्हाका दाखय. तुजो ताळो म्हाका आयकोसो कोर. कित्याक गोड गोड तुजो ताळो आनी सुंदर तुजें तोंड. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडकार. देवाच्या उतराचो जबाब. बऱ्या मनशांदू नवें गीत रचून गायात. जबाब. बऱ्या मनशांदू नवें गीत रचून गायात. सितार वाजोवन सर्वेस्पराक दिनवासात. 10 ताराची किन्नोरी धरून ताका सोदगितां गायात. ताच्या मानाक एक नवें गीत रचून गायात. सगळे तुमचे एकमतीन स्तोत्रां गायनांनी ताची वाखाणी करात. जबाब. बऱ्या मनशांदू नवें गीत रचून गायात. सर्वेस्पराची मांदावळ सासणाची ताच्या काळजाचे ओतरेक संस्थेच्या संस्थेक तोखतात. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरसां बागी. असले पोरशेक आपलें दायज करून ताणें वेंचून काडल्या. जबाब. बऱ्या मनशांदू नवें गीत रचून गायात. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचे सवें काळजाक संतोश भोगता. ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पात येवन रावता. जबाब. बऱ्या मनशांदू नवें गीत रचून गायात. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. आमचे मोदें देव तूं आमच्या राजा आनी सुमोट दिनार. सर्वेस्परा आमच्या देवा आमची सोडवण करूंक ये. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या.
त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराचेर आसया एका शारांत दडवडान गेली आनी जाकारेसाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोरली. आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें, उस्तऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजें कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सोमयाची आवय म्हजे सरशीं येवचें म्हूण खंयचें म्हाका फावत जालें. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें स्वत मानलें देखून तूं सुभागी, कित्याक देवान तुका सांगलां तें घडटलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे Magali tuka Krista. म्हज्या भयणी भावांनो, एका दिसाक एक मिशनरी पाद्री एका गांवांत वावर करतालो आनी जंय तो वावर करतालो तो एक मनीस रावतालो जो देव धर्म नासल्या भाशेन तो जियेतालो. आनी एका दिसाक हो मनीस ह्या याज्ञिकाशी येवन ताका म्हणटा, म्हाका तुज्या धर्मा विशीं शिकोवंक जाय. आनी तेन्ना हो याज्ञीक अजाप जावन म्हणटा, तूं तर देव धर्म मानिनाय, देवाक तूं तुज्या जिवितांत मानिनाय, जाल्यार ह्या धर्मा विशीं तूं कित्याक जाणा जावंक सोदताय. आनी तेन्ना ह्या मनशान ह्या याज्ञिकाक म्हणलें, जे मेरेन तूं आमच्या गांवांत आयला हांव पळयता की तूं लोकां मदें भोंवताय, लोकां मदें जियेताय तेन्ना कितलो खुशाल आसताय. जेन्ना लोक तुज्या सांगता आसता तेन्ना लोकूय कितलो खुशाल आसता. आनीक हांवें हो वेगळोचार पळयला, हांवें हें दुसरें जिवीत लोकांचें पळयलां, कितली खुशालकाय ताच्या जिवितान भितर चल्ल्या. आनी तेन्ना ताणें म्हणलें, इफ you have anything that makes happy, joyful, I want it too. जरी तर तुजे लागीं कितें आसा जें म्हाका खुशाल करूंक शकता, जें म्हाका जिवितांत संतोश हाडूंक शकता, जाल्यार म्हाका तें जाय. बाबूनो, आमी पळयता शुभ वर्तमानान आज जेन्ना आंकवार मारिया एलिझाबेथीक आपले मावशे भयणीक भेट करूंक येता तेन्ना तिच्या आसलेल्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली. जेन्ना आंकवार मारिया एलिझाबेथीक भेटता तेन्ना एलिझाबेथ कुशालकायेन भरता. आमी पळयतलो जेन्ना जुआं बातिस्ट जेजूक पळयतलो तो उद्गारतलो, जे भाशेन एक न्हवऱ्याक पळोवन देडो खुशाल जाता तेच भाशेन जेजूक पळोवन हांव खुशाल जाता. आनी इट वॉज the joy that attracted people to Jesus. जेजूची कुशालकाय, जेजूचो संतोष दुसऱ्या लोकांक ताशेशी हाडटाली. आनी हेंच बाबूनो आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां. आयचे पयले वाचप गितांतल्या गिताच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी घेतलां. जे भाशेन एक मोगी आपल्या मोग्याक पळोवन खुशाल जाता तेच भाशेन आमी खुशाल जावंक जाय हें आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता. हें आयचें देवाचें उतर एक आमकां सिद्ध करता म्हणल्यार देवाची आसणे जेन्ना आमी अणभवतले द डिवायन प्रेजन्स तेन्ना आमच्या जिवितांत खुशालकाय येतली. आनी हेंच आंकवार मारिया आनी एलिझाबेथीशी घडलेलें आमी पळयता. जरी एलिझाबेथ जाणटे पिरायेर तिका एक भुरग्याचें देणें फावो जाल्लें. आमी जाणा आंकवार मारिया पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस्त जाल्ली. तांच्या मनांत कितलेशेच प्रश्न आसले, हें कोण परी जावंक शकता काय, फुडें आमच्या जिवितांत कितें आमकां रावता काय, असले जायते दुबाव, असले जायते काळोखी खीण तांच्या जिवितांत घडयेक आसलेले. पूण आमी जाणा जेन्ना ती देवाक आपल्या जिवितांत फावो तो जागो दितात, देवाच्या उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत बांदून हाडटात, मांडून हाडटात, तेन्ना आपल्या जिवितांत ती कुशालकाय अणभवतात. आज बाबूनो आमी जेन्ना जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी आमची तयारी करता, होच संतोश आमी जिवंक गरज. दर दिसाक ह्याच आनंदान आमचें जिवीत आमी सारूंक गरज.
कुडीक आमी नोकलो आमच्या जिवितान फुडें कितें जातलें उगडेक जायते आडकोळी जायते कोश्ट जायते प्रश्न आमच्या जिवितान घोडेक आमी अणभवता पूण आयचे देवाचें उतर आमकां खुशाल जावंक आपयता जिवितांत जेजूचे आसणे बगूंक आमकां सगल्यांक उलो करता तर हीच जेजूची खुशालकाय आमी आपणावंक जेजूच्या जल्माचे परबेक खुशालकायेन आमची तयारी करूंक ह्या आल्तारा रुंड्या स्वर रुपान येतल्या जेजू लागीं आमकां कृपा आनी बोळ आमी मागून घेवया भेटवणेच्या वेळार आमी गायन गावया रुपे भांगार मागिनाय C30 पान 41 C30 पेज 41 रुपे भांगार मागिनाय आखो संसार तुजो सायबा आमची काळजां तुका जाय खोशेन ओपून दिता तुका आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक गावडेता आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक गावडेता आमची काळजां म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व पदवेता देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे बोवीत सवेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा आमच्या बाबा आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलुतीन तूच आमच्या हातान घालताय तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देनवासुया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळ्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका देनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी परगोटले उतरां व्हडत्या मोगान आंकवार मारीन ताका सांबाळलो जुआवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें तो आमचे मोदे येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळूं आमी सगलीं गितां गावन वाकाडणेची देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबरा संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची
तेच पुरी जेवण जातूच तांणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात, ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनच्या बसत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bafartaco kurt porgotuja. Gesù bello, Gesù živozala, Gesù novia etolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो सोंड आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडान रोगो शिवतले आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गोवली बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवाचो धरून मेले ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजे पोरसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कार्मारी देवाची माई सांगाती बागेवन सुजे तिचो पोती बागेवन धर्म दोता बागेवन सुजे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदोल आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सोडवंडाराच्या आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना सांगतान सगळी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान रेखता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आघातांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या वावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय रास ओड चलयताय सासणाच्या सासना सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
सोम्या जेजू ये ये जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना आमी गायन गावुया D30 पान 68 D38 पेज 68 सोम्या जेजू ये आमच्या काळजान रावू घे सोम्या जेजू आमच्या काळजान रावू घे बाप्पा कोर्सून देऊ नायो आमचे सारको बोरिसालो सासनांक तुझे येवजण जाले आमचे मोदे बिराट करचे बाप्पा कोर्सून देऊ नायो आमचे सारको बोरिसालो सासनांक तुझे येवजण जाले आमचे मोदे बिराट करचे सोम्या जेजू आमच्या काळजान रावू घे सोम्या जेजू आमच्या काळजान रावू घे सुकली उभी राहूया प्रार्थूया भोव व्हडल्या देवा आमच्या मोगाळ बाबा ह्या तुझ्या पवित्र गुटात आमी वांटो घेतला देखून आमकां तुज्या भुरग्यांक निरंतरी राख आनी सांबाळ मोगान आमी तुका कालती राव अशें कर आनी हे परी ओतम्याचें आनी कुडीचें तारण सुभापणान आमकां मेळूं दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडुपकार Sa
वाक्योत मारी तूं आमचो सदांकाळचो आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बोरवासो. आयज आमी तुका भेट करूंक आयल्या. तुवें आमकां सोडून दिल्ल्या सर्व उपकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराचे माये आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्याक तुजी सेवा सदांच करतल्या. दुसऱ्यांकूय तुजे दाय ओडून हाडूंक सोक्ते भितर सर्व आमी करतले म्हूण भास दिता. पोदवेदार माई आमकां हे उपकार जोडून दी. ताळण्याची जैत व्हरूंक घोटाय जेजू क्रिस्ताचो संपूर्ण मोग, एक पवित्र मरण आनी तुज्या पुता सवे सासणाचे जीव सदांकाल आदार दितले माये आमचे बसत विनंती कर. जमातीचे प्रार्थन. ए सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजे माये मारीच्या एकाच उतरान घालिल्ल्याच्या काना नोकरांत उदक आसले ते दाका सोऱ्यांत तुवें बदल्ले. तुजे मायेच्या आसऱ्याकाल आमी हांगा जमा जाल्या. आमची मागणी तिचे उद्देशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. ह्या आदाराचे माये आमी तुका उलो मारूंक जिव्यांक सांबाळ, मोरतल्यांक पाव, ताळण्यांत आमकां थाराय. आमच्या दिसपट्या जिवितान आमकां कोर गवाय. दिसपट्या गोरसांनी मागणी. ह्या आदाराचे माये व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्या जिविताच्या गोरसांनी तुजो आदार आमी लालयोन मागता. कोश दूख, हुस्के कोती, विघ्नां संकश्टां ही आमचेर निर्भाग हाडटले कुरीस. ह्या उत्सवण्यांनी आमची दोयन जोतून कर. तुज्या पुताच्याच कोश्टांक आमचे मोन एकवटावन मोगान आनी सोंसणिकायेन सोगले सोसूंक आदार दी. बाबात्याची मागणी. आमच्या बाप साहेबाक, बिस्व साहेबाक, सरकारी राजकारभाऱ्यांक जाणवय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां सोमेस मनीस भाव भाव कशे एकसारांत आनी धर्मीक एकवटान जिवशे कर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां सगल्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे पोरमणे आपलो भेस विचून काडल्या पुरो म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां मेलेल्या सोमेस बावरताच्या आत्म्याक सासणाचो विसो दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां सोमेस मनशांनी तुज्या स्वताचो उसवाड पळोवचो आनी तुज्या मोगाची उब भोगुशी कर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आतां आमच्याच मनांतल्यान आमच्यो काशा गरजो आमच्या आदाराचे मायेतावन घालुया. बावरत्याचे मागणे. ह्या आदाराचे माई तूं गिरेस्त तो शिवदार. देवाची सर्व देणी तूं आमकां वांटय. आमा भुरग्याची तूं राखण कर. क्रिस्तांव तूं आमच्या पातकाचें भोगसणें आनी आमचें दारण सोडूंक आदार दी. एकूच आमी भियेता. ताळण्याच्या वेळार तुका उलो मारूंक चुकोन निर्भागी बाळा जायत म्हूण. जेजूचो मोग सदांच शेवटाक पर्यंत शिवूंक आनी आयत्या मोनान पेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी. ह्या आदाराचे
आतां आमी सर्वय सोमयार आनी काळाच्या क्रिस्तांवांक एकवटून मारेची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तिवंत शेरोणा कालच्योंक आमकांच ओपून दिवया. नमान मरे कुर्बेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू. भगीन मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमचे पासत विनोदी कोर हे देवाचे बागीवत माय क्रिस्ताच्या पासून आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. हे सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें मारेक तुजे मायेक आमची आवय करून दिली सदांच तोयार आमकां आदार दिव. आमी तुजे लागीं मागता आमकां जे काळ सांगता तुजे आवयचो आदार सोदता तुजे सोडवणीचो फळ सासणाच्या सासणाक भोगूंक दी. आमेन. पिडेवंताक आशिर्वाद. हे सोमया कुडीच्या उत्सुकतायेन कोश्टवतल्या तुज्या साकराचेर तुजी दयाल दीस घाल आनी तुवें रुसलेल्या आत्म्याक ऊब दिवन जीव बरीत कर. अशें कश्टा वरवीं नितळ जावन बेगीन तुजे दोयेन भलायकी सोडच्या क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे संगाती आसूं तुमकां राखच्याक, तो तुमचे सोबे आसूं तुमकां सांबाळच्याक, तो तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक, तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालच्याक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.